म्हजे आनी म्हजे वांगड्याचे भितर डिफरन्स इतलेंच आहा की तांकां हेंच जाय पूण ते भायर आयल्या. हांव थंय रावन हांवें तांकां सांगलां की अशें प्रेसिडन्स आसा. जेन्ना ते नाशिल्ले, ते सभाघराचे सभासद म्हणून नाशिल्ले, हांव आशिल्लो, अशेंच सिच्युएशन जाल्लें, तूंय आशिल्लो मुखेलमंत्री, आनी तेन्ना तांणी वोट ऑन अकावंट घेतिल्लो. तूं आतां फूल बजेट कित्याक पास करता? हो इतलोच पॉयंट. सो वॉट इज सेटींग कितें आसूंक शकता? हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की अशें जावपाचें आहा म्हणून. इट इज सॉर्ट ऑफ माय प्रोफेसी कमिंग ट्रू. आय हॅव सेड दॅट हें जातलें, अशें जातलेंच. इलेक्शन कमिशन डिक्लेअर करतलें, तातूंत पोंडा बाय इलेक्शन आसतलें, पोंडा बाय इलेक्शना खातीर कोड येतलो, तातूंत सेशन बंद उडयतले आनी बजेट हे बुलडोज करतले. तुवें म्हाका केन्ना कोणाच्या घरा गेल्लो पळयला, आयकलां? एक मनशाक कितें तरी एटिकेट आसपाक जाय राजकारणांत. आय बिलीव दॅट घरा ती व्हरप ना. जशें अंडरवर्ल्डान फॅमिलीक माननात, एकमेका भितर झगडीं करूं येता, पूण तूं तेज्या भुरग्याक टार्गेट करप न्ही, दुसऱ्या फॅमिलीक टार्गेट. तशें राजकारणांत कोणाच्या घरा, प्रायवेट घरा वचप आनी एजिटेट करप आनी ताजेर फातर मारप, हें नॉर्मली इज नॉट वेल एक्सेप्टेड, एंड इट डजंट, आय डोंट एग्री विथ इट. But you are saying on a principle you are against 39A. 100% I'm against case-to-case conversions after the regional plan 2021's horizon period is over. Now you'll say you brought in 16B, but then that time the horizon period was not over. That these alliances and all these big names eventually don't matter. It is about who's on the field. कळ्ळें तुका न्ही? बाबुशान कितें सांगलें तुका की आपल्यान कोणाकूच केन्ना सो कॉल्ड लिडराक आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपोवंक ना, कॅम्पेन करपाक आपोवंक ना. सो आय टू सम एक्सटेंट एग्री विथ वॉट ही सेज. लोक म्हाका वळखूंक जाय, लोकांक म्हजे भितर भावार्थ आसपाक जाय, आनी आसा जाल्यार आमकां मतां पडटलीं. ज्या दिसा हो भावार्थ वतलो त्या दिसा आमी पडटले. सो आय डोंट लूक एट दीस ग्रँड अलायन्स इन प्लेसीस वेर यू आर सपोज टू बी स्ट्रॉंग. तुम्ही सदांच म्हणटात की 2027 मेरेन तुमचे अलायन्स आसा. अलायन्स आहा तें बरें आहा, पूण ती खरें आसा ना, तें आसा तें ना, तें कितें तें सोड. पूण तें सोड कितें, तोच मुद्दो न्ही. सोड कितें म्हणटा तूं म्हाका? फातोर्डा मतदारसंघान कशें जाता, हय, थंय जर म्हाका लोकांनी वोट मारलो आनी सगळे सीट पसून आयले, जाल्यार पसून मडगांवां जर हांव रावलोच ना जाल्यार कावन्सील म्हजें जायना. बरोबर. सो हांव ही सगळीं शापातां सांगता की हांव अशें करतलो, तशें करतलें. फातोर्डान करता प्लस मडगांव, तें मडगांव करचेंच पडटलें म्हाका, ना जाल्यार हांव गेलो घरा.